शुक्रारा कुडचडे आसोल्डेच्या रॉमन वूड इंडस्ट्रीजच्या आवारांत सुमार 5,000 मोलाचे बेकायदेशीर शिशे जप्त केले। तळाव्यांक दुबाव आयिल्ल्याच्या कळटनाच गाडयेंतल्या 2 जाणांनी फुज्ज्यो काडल्यो। उपरांत राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार येवन शिशे जप्त केले। फुडलो तपास चालू आसा। कुडचड्या रोमन वूड इंडस्ट्रीजाच्या आवारांत बेकायदेशीर रितीन जायती लाकडां कातरपाचें काम जाता असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला। ह्या प्रकरणात राना मंत्री विश्वजीत राणेन लेगीत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली। आज 4 ही गाडी येयल्ली आनी गाडयां 3 शिशा कुडकी आहले आनी तितून गाडयां 2 जाण बसून आहले आनी तितून पेट्रोलिंग मशीन आहलें, कटिंग मशीन आहलें। ड्रायव्हर मिसींग आहा आनी पेट्रोलिंग मशीन मिसींग आहा। 2 फॉरेस्टर ऑफिसर 2 कुडके सीज केला ह्या गाडयांतले आनी हिंगा हे बोमसाडी जायतले इल्लीगल कटिंग एक्टिविटी चालू आहा आनी हांचे कोणाचे लक्ष ना। सकाळीं 6 इल्लीगल कटिंग चालू जाता आनी हिंगा मातशें गव्हर्मेंटानी दोडो दवरपाची गरज आहा। चड इल्लीगलिटी जाता, सकाळीं 6 स्टार्ट जाता आनी हेजेर मातशें एक्शन घेवपाक जाय। विश्वजीत राणेन सरान बी हें पळोवन घेवपाक जाय। कंप्लेंट केल्ली आनी ते इन्स्पेक्शना आयिल्ले तेन्ना तांकां हिंगा ड्रायव्हर ऑन सायटीर मेळ्ळो आनी धांवलो तो ऑफिसरान थंय धांवला आनी ताजी गाडी आनी सगळी हिंगा ऑन सायट मेळ्ळो आहा। आज कितें जालें जाणा, आज सांजची 4 सुमार आमची इको 00960 77 ही गाडी आयली हिंगा आनी डिकी ओपन केली। तितून शिशाचे कुडके आसले आनी तांचे बँड्सो कटिंग मशीन आसलें आनी आमी तें पळयलें। इतल्यान तो सगळो आमी फॉरेस्टाक मेसेज केली। मेसेज केले म्हणून तो ड्रायव्हर पळोवन गेलो आनी मशीन काडून लिपयलें आनी कुडके लिपयले आनी मागीर फॉरेस्ट येयले आनी ते कुडके सोदून काडले, सर्च केले, कुडके मेळ्ळे। उपरांत ते कुडके त्यांनी कलेक्ट केले आनी वयले आनी त्यांनी पंचनाम बी केल्लो आसा आनी व्हेकल तो ड्रायव्हर अजून मेळूंक ना, लिपलेलो आसा आनी तेजे मुखार ते फर्दर इन्वेस्टिगेशन ते करतले। आनी तो मराठी म्हणटा सद्या हिंगा ना आनी तो रोमन वूड इंडस्ट्री हिंगा सदां दीस रात इलिगल कटिंग चलता आनी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सारकी हिंगा एक्शन सारकी घेयना। हांव म्हणून तो कित्याक एक्शन घेयना तो आनी हांव मागता रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरा कडेन हिंगा येवन तेमी सगळें बेगीन इन्वेस्टिगेशन करचें आनी एक्शन घेवचें, नाजाल्यार हें सगळें राना फॉरेस्ट एनवायरमेंट ते काबार करतले। असोल्डेच्या रोमन वूड इंडस्ट्रीजाच्या आवारांत सुमार 5,000 मोलाची शिशे झाडाची कातरली लाकडां जप्त केली। एका नागरिकान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आमी ही कारवाय केल्ल्याचें केपें रान खात्याचो अधिकारी हरीश सांगोळकरान सांगलें। ह्या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या दोगांचोय सोद घेवप चालू आसा अशें रान खात्याचो अधिकारी हरीशान कळीत केलें। आमकां रोखडेच मेसेज केली मातशें चाललें म्हणून आमी रोखडेच पावले गाडी घेवन आमची आनी मेळटकीर पयले 2 कुडके आमकां तेणीन दाखयले आनी मागीर आमी तेजे उपरांत आमी मिलोया विचारलें कितें पास बीस आसलें म्हणून। तेंच्यांनी आमकां मेसेज केले, तेणी आमकां कितें केलें, तांकां विचारलें की कोण काय म्हणून। तो म्हाका गाडी हांगा दवरली आनी आमकां पयलें आनी पळय म्हणून आमकां ते इलिगल मेळ्ळें। आतां आमी तेजेर फुडलो हें करता। गाडी सीज करतले तुमी पळयतल्या पयलीं तो मेळपाक जाय न्हू। अरावंड कितले आसतले हेजी कॉस्ट अशी तुमच्या अंदाजान? कॉस्ट हेजे अरावंड हेजो कॉस्ट 5,000 रुपया येतलो दोगांक। हांव आसा असोल्ड्या आनी आयज हांगा एक मोठी घटना घडली। जे रोमन वूड्स इंडस्ट्रीज आसा थंय खंय तरी एक इको गाडयेक शिशाची 2 लाकडाचे कुडके सापडलेले आसा आनी जेन्ना लोकलांनी कंप्लेन केली की जी भोंगसाळ आसा थंय खंय तरी इल्लीगल हाडलेले लाकूड हांगा खंय तरी कटिंगां हाडलेले आसा, ते रेंज फॉरेस्ट केपें आसा तेणी हांगा येवन जेन्ना सोदाशोध केलो तेन्ना ही इको गाडी जी हांगा आसलेली तितून जे 2 जाण मनीस आसले ते खंय तरी फरार जाले आनी जी लाकडां आसलेली गाडये भितर ती खंय तरी तेणी जे भोंगसाळ आसा तेजे भायर जळमळा उडयली आनी ते थंयच्यान फरार जाले। तशेंच लोकलांनी म्हणचे प्रमाणे जे हांगा ही भोंगसाळ आसा थंय खंय तरी जे इल्लीगल लाकूड आसा तेजे हांगा कटिंग जाता आनी जी इल्लीगल एक्टिविटीज आसा ते खंय तरी हांगा चलता। तेजेर जे रेंज फॉरेस्ट आसा ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते खंय तरी एक्शन घेना। तसोच हांगा एक मोठो प्रश्न उबो रावता की जे लाकूड आसा जे रानांनी जे चेकपोस्ट आसा थंय खंय तरी चेक जायनासतना येता काय कितें असो एक मोठो प्रश्न उबो रावता। तर ह्या सगळ्या गोष्टीचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तशेंच सरकारान दखल घेवपाक जाय अशें हांगचे जे लोकल आसात ते म्हणटात। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर।